गोंयांत येवपी पर्यटकांक कशेच लुटपाक दिवचे नात अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलां. अतिथी देवो भव अशें आमी म्हणटात आनी आमी सदांच ह्या उतरांक पाळो दिवन गोंयचें नांव आनी गोंयची संस्कृती तिगोवन दवरुया. सध्या 11 नायट क्लब सील केल्यात. ह्या फुडें जर खंयचेय नायट क्लब्स वा डान्स बार सारकिल्ले बेकायदेशीर वेवसाय नदरेक येत जाल्यार खपोवन घेवचो ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलें. नातलाची परब आनी सनबर्न महोत्सवा वेळार निर्माण जावपी वाहतुकीच्यो समस्या सोडोवपा खातीर वाहतूक पुलीस सज्ज आशिल्ल्याचे वाहतूक पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी सांगलें. 1 जानेवारी मेरेन गोंयभर खासा वाहतूक मोहीम राबयतले. ते खातीर पुराय गोंयभर 800 पुलीस तैनात करतले अशें ताचें म्हणणें. रस्त्याच्या विस्तारीकरणाक गोंयच्या जायत्या वाठारांनी विरोध जाता. विरोध केल्या उपरांत प्रकल्प आडकून उरतात आनी उदरगतींत आडमेळी येतात. रस्त्याच्या रुंदीकरणाक लागून जांची घरां दुकानां जागो वता तांकां सरकार दुसरे कडेन स्थलांतरीत करता. ताका लागून लोकांनी उदरगतीच्या प्रकल्पांक विरोध करचो न्ही अशें आवाहन उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नाईक हांणी केलां. गोंयांत पर्यटन केंद्र जावपाची तांक आसा. तशेंच वेगवेगळ्या नव्या उदरगतींतल्यान नवें गोंय आतां साकारपाक लागलां अशें विधान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी व्यक्त केलां. गोंयांत सी फूड निर्यात करून गोंयच्या नुस्तेमारांक बरी येणावळ मेळपाक शकता. तशेंच गोंय प्रदूशण मुक्त करपा खातीर पर्यावरण पुरक इंधनाचो उपेग करपाक जाय अशें आवाहन मंत्री गडकरी हांणी केलां. गोंयचे अपघात उणे जावपाक जाय ते खातीर रस्त्यांच्या विस्तारीकरणाक केंद्र सरकार गोंयांत मजत करतले अशें गडकरी हांणी म्हणलां. किल्लपाल पंचायतीन फाटल्या 15 वर्सां सावन सुरू आशिल्लो घरपट्टीचो घोटाळो उक्ताडार हाडपाकूच हांव सरपंच जाल्लो. आपणें हें प्रकरण उक्ताडार हाडलें, म्हजें काम जालें आनी म्हणूनच आपणें सरपंच पदाचो आतां राजिनामो दिला अशें किल्लपाल दाबाळ पंचायतीचो आदलो सरपंच दामोदर बांदेकार म्हणटा. मजगतीं राजकीय दबावाक लागून बांदेकार हाका सरपंच पदाचो राजिनामो दिवचो पडला असो दुबाव व्यक्त जाता.
रस्त्याच्या रुंदीकरणा आड थळाव्या बॉम्बकारांचो लढो फाटल्या एका वर्सा सावन गाजत आसा. ह्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाक लागून लोकांची घरां वतात, मात सरकार आपल्या निर्णयाचेर ठाम आसा. बुधवारा सरकारी अधिकारी झाडांचे सर्वेक्षण करपाक आयिल्ल्या वेळार थळाव्या बॉम्बकारांनी तांचो विरोध केलो. परिणाम सरकारी कामकाजांत आडमेळी हाडली म्हणून पुलिसांनी तांकां ताब्यात घेतले. वेर्णा बिल्ला वाठारांत आशिल्लो रोड वेट ब्रिज वजन माप खात्यान बंद उडयला. हो पूल सारके माप घेनाशिल्ल्याची कागाळ आयल्या उपरांत वजन माप खात्यान ही कारवाय केल्ल्याचें कळटा. ही कारवाय शेनवारा सकाळी जाल्या. भारताक एक विकसीत देश करपाक हातभार लावया असो संकल्प विकसीत भारत संकल्प यात्रेखाला दिवचले जाल्ले कार्यावळींत उपस्थितांनी केला. विकसीत भारत संकल्प यात्रेचे शेनवारा दिवचले आगमन जाले. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाजीर आशिल्ले. दिंडीच्या गजरान दिवचलच्या पालिके कडेन विकसीत भारत संकल्प यात्रा पावतकीच यात्रेक उर्बे भरीत येवकार दिलो. आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार वेंचकी शिबीर आयोजीत केल्ले. सरकारी येवजण्यांची म्हायती दिवपी कावंटरूय आशिल्ले. नवे वर्स फुलोवपा खातीर गोंयांतल्यान बेळगांवा हाडिल्लो 25 लाख रुपया मोलाचो सोरो बेळगांवच्या अबकारी अधिकाऱ्यांनी जप्त केलो. मल्टी एक्सेल ट्रकांतल्यान अळम्यांच्या बियांच्या पोतयांत घालून हाडिल्ली सोऱ्याची सुमार 600 बॉक्सां उत्तर कर्नाटकांत व्हरताले अशें बेळगांवचो अतिरिक्त अबकारी आयुक्त वाय मंजुनाथ हाणें पत्रकारांक सांगले. ह्या प्रकरणांत यारगट्टी गांवांतलो कतुबुद्दीन आनी बायगल कोट हांगच्या रहमान साब हाका अटक केल्या. गोंयांत रॉयल ब्लू ब्रँडाच्या सोऱ्याचें उत्पादन जायना. जप्त केल्ल्या सोऱ्यांत ह्या सोऱ्याचो आस्पाव आशिल्ल्यान आमी गोंधळांत पडल्यात अशें ताणें सांगलें. गोंयांतल्यान जावपी बेकायदेशीर सोऱ्या येरादारीचेर आमी विशेश पंगड तयार करून नदर दवरल्या. फाटल्या 2 म्हयन्यांत गोंयांतल्यान हाडिल्लो सोरो जप्त करपाची ही 5वी खेप आसा. नातला निमतान बाणावलीच्या पेले फर्नांडीस ह्या नुस्तेकार भावान आपली बोट रंगयल्या. बोटीचेर सुंदर असो सिक्रेट सांता काडून ताचेर नखेत्रां लायल्यात. ही बोट पर्यटकांक पळोवपा खातीर बाणावलीच्या दर्यादेगेर दवरल्या. दर दिसा बाणावली दर्या पळोवपाक कितलेशेच पर्यटक येतात. तांकां नातलांचें महत्व कळचें ह्या हेतान ही बोट रंगयल्या अशें नुस्तेकार पेले फर्नांडीस हाणें सांगलें.
बार्देस तालुक्यांत चलपी बेकायदेशीर डान्स बार, शेंदळकी वेवसाय आनी हेर बेकायदेशीर घडणुकांक लागून काँग्रेसीन सरकाराक उजरावून काडले. कळंगुटे बंद उडयल्ल्या डान्स बार कोणाच्या आशिर्वादान चलताले असो प्रश्न काँग्रेसीन उप्रासला. हायकोर्टाची बडी बसल्या उपरांतूच सरकार डान्स बारांचेर कारवाय करता. ताचे पयलीं हे डान्स बार कोणाक कित्याक दिसूंक ना अशें काँग्रेस विचारता. मोरजे दर्यान एकल्याक बुडून मरण आयले. मोरजे दर्यान कूड उफेतना कोणे तरी पळयली आनी पुलिशेक आपयले. पुलिशेन पंचनामो करून कूड ताब्यात घेतला आनी पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळे गोंय वैजकी महाविद्यालयान धाडून दिले. फोंड्या वयल्या बाजार वाठारांत मोडिल्ल्या घरांत कुशिल्ल्या अवस्थेन कामगाराची कूड सांपडली. थळाव्या लोकांनी ही कूड पळयल्या उपरांत ताणें पुलिशेक कळीत केलें. पुलीस घडणूक थळार दाखल जावन तांच्यांनी पंचनामो केलो. त्या कामगाराच्या मरणा फाटलें नेमकें कारण अजून कळूंक ना. फुडल्या तपासा खातीर कूड जीएमसीन दाखल केल्या. मडगांवच्या रिंग रोडा कडेन आशिल्ल्या सुकिल्ल्या तणाक शेनवारा दनपारां अचकीत उजो लागलो. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. उपरांत उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार येवन उजो पालयलो. रस्त्या कुशीक कांय लोकांनी गाडयो पार्क करून दवरिल्ल्यो. त्यो वाटोवपाक उजो पालोवपी दळाक यश आयले. सुदैवान कोणाक जिवीतहानी जावंक ना. देशभरात फाटल्या 5 वर्सांत वाघांच्या हल्ल्याक लागून 302 जाणांक मरण आयला. जाल्यार महाराष्ट्रांत 55% बळी पडल्यात. वाघांच्या हल्ल्यान मरण आयिल्ल्या लोकांच्या कुटुंबांक आतां मेरेन केंद्रान 29.57 कोटी रुपया लुकसाण भरपाय दिल्या अशी माहिती सरकारान ह्या सप्तकांत लोकसभेन दिल्या. बिहारांत वाघांच्या हल्ल्याक लागून जावपी मरणांत वाड जाल्या. वाघाच्या हल्ल्यान मरण आयिल्ल्या मदीं 2019 वर्सा 0, 2020 वर्सा 1, 2021 वर्सा 4 आनी 2022 वर्सा 9 आसा. भारतांत वाघांची संख्या 2018 वर्सा 2967 आशिल्ली. ती आतां 2022 वर्सा 3682 जाली. अंदू जुलयांत जाहीर केल्ल्या सरकारी आंकडे प्रमाण वर्सुकी 6% वाड जाल्ली आसा. फाटल्या 4 वर्सांत वाघांची संख्या 50% वाडल्या. देशांत मध्य प्रदेशांत सगळ्यांत चड वाघ 785, कर्नाटकांत 563, उत्तराखंडांत 560 आनी महाराष्ट्रांत 444 वाघ आसात.
हे मुखार पणजी शारांत येरादारी नेम खर जावपाचे आसात. हेल्मेट घालूंक नाशिल्ले दुचाकीचे ट्रिपल सीट वचपी, सीट बेल्ट घालूंक नाशिल्ले आतां कोणूच तालावा पासून सुटचे नात. इमॅजिन पणजीन आपल्या सॉफ्टवेअराची व्याप्ती वाडोवन येरादारी नेमांचो तातूंत आस्पाव केला. ताका लागून हे मुखार आतां पणजी शारांत सगळे तरेचे येरादारी नेम मोडप्यांक तालावा फारीक करचो पडटलो. पणजी सध्या 13 कडेन सीसीटीव्ही कॅमेराज चालू आसात. हेर कांय वाठारांनी सीसीटीव्ही कॅमेराज बसयल्यात, पूण थंय कामां चालू आशिल्ल्यान कॅमेराज सुरू करूंक नात. स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जाल्या उपरांत सगळे कॅमेराज सुरू जातले अशी म्हायती मेळ्ळा. गोंयांतल्या दिव्यांग सरकारी कर्मचाऱ्यांक हे मुखार 8 बदला 12 दिसांची कॅज्युअल लीव्ह घेवपाक मेळटली. हेर सरकारी कर्मचाऱ्यांक वर्साक 8 कॅज्युअल्स लीव्ह घेवपाक मेळटा. गोंयांत दिव्यांग सरकारी कर्मचाऱ्यांक लेगीत हेर कर्मचाऱ्यां वरीच 8 कॅज्युअल लीव्ह घेवपाक मेळटाल्यो. पूण 2008 केंद्र सरकारान दिव्यांग कर्मचाऱ्यांक वर्साक 12 कॅज्युअल लीव्हस दिवपाचो निर्णय घेतिल्लो. राज्य सरकारान लेगीत केंद्राच्या ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी करपाचें थारायिल्ले, पूण आतां मेरेन ताची अंमलबजावणी जावंक नाशिल्ली. मात हे मुखार विविध सरकारी खात्यांनी काम करपी दिव्यांग कर्मचाऱ्यांक वर्साक 8 बदला 12 कॅज्युअल लीव्हस घेवपाक मेळटल्यो. कोविड-19च्या लारांतल्यान सुटका जातात थंयच आसा तो कोविडाच्या JN.1 व्हेरियंटान गोंयचेर घालो घाला. हालींच केरळांत ह्या दुयेंसाचे वारे व्हांवताले. आतां हे वारे गोंयांतूय पावला. गोंयच्या 19 जाणांक ह्या व्हेरियंटाची लागण जाल्या. संवसारीक भलायकी संघटनेन कोरोना व्हायरसाच्या JN.1 ह्या नव्या उपकाराचे व्हेरियंट ऑफ इंट्रस्ट ह्या गटांत वर्गीकरण केलां. पूण हो व्हायरस लोकांचे भलायकेक व्हडलोसो धोको निर्माण करिना. आतां मेरेन उपलब्ध जाल्ल्या पुराव्या प्रमाण JN.1 भलायकी खातीर धोक्याचें ना. सध्या उपलब्ध आशिल्ले लस कोरोनाक प्रतिकार करतात आनी भलायकीच्या धोक्यांतल्यान दुयेंतींची राखण करतात, अशें संवसारीक भलायकी संघटनेन निवेदन दिलां. गोंयचे इशिता पै रायकर हे न्यू जर्सींत जाल्ले 41व्या वर्सुकी मिस इंडिया USA सर्तींत उपजैतिवंत थारले. हाका लागून मिस इंडिया वर्ल्ड वायड 2024 तिची सुवात निश्चित जाल्या. गोंया खातीर ही व्हड अभिमानाची गजाल आसा. इशिता नॉर्थ कॅरोलिन स्टेट युनिव्हर्सिटींत संगणक अभियांत्रिकीच्या 3ऱ्या वर्सान शिकता. ते मूळ मडगांवचे. इशिता एक वेवसायीक भरतनाट्यम, TEDx स्पीकर, अष्टपैलू अभिनय कलाकार, मॉडेल म्हणून तिची वळख आसा. मिस इंडिया USA 2023च्या दुसरी उपविजेती म्हूण ताज मेळोवपाचो गौरव सोडल्यार ह्या प्रतिश्ठीत मंचाचेर भारताचें प्रतिनिधित्व करप हें एक सौभाग्य. उपविजेते जावप म्हजे खातीर एक खाशेली गजाल अशें इशितान सांगलें. सध्या वाडत आशिल्ले सायबर गुन्यांक लक्षांत घेवन केंद्रीय गृह मंत्रालयान व्हडलो निर्णय घेतला. भारत आतां सायबर हल्ल्या आड झुजपाची तयारी करता. हे खातीर केंद्र सरकारान सायबर कमांडोचो पंगड स्थापन करपाचो निर्णय घेतला. तातूंत राज्य आनी केंद्र शासीत प्रदेशांच्या पुलीस दळांचे तशेंच केंद्रीय पुलीस संघटनांच्या कर्मचाऱ्यांचो आस्पाव आसतलो. गृह मंत्रालयान पत्र बरोवन राज्य आनी केंद्र प्रदेशांनी सगळ्या पुलीस दळां मदल्यान 10 योग्य सायबर कमांडो वेंचून काडपाक सांगला. सायबर कमांडो पंगड हो पुलीस संघटनेचो भाग आसतलो. तातूंत IT सुरक्षा आनी डिजिटल फॉरेन्सिक मळार जाणकार आनी पात्रताय आशिल्ले कमांडोय आसतले. राज्य, केंद्र शासीत प्रदेश आनी केंद्रीय पुलीस संघटनांतल्यान घेतिल्ले प्रशिक्षीत पुलीस कर्मचारी आसतले.
परदेशांत वचपाक विजा आनी पासपोर्ट ह्या दोगांयची गरज आसता, पूण कांय देश अशे आसात जंय भारतीय नागरिकांक फकत पासपोर्टाचे मजतीन वचूंक मेळटा. तुमी फकत पासपोर्टाचे मजतीन ह्या देशांत पावपाक शकतात. विजा ऑन अरायव्हलाची सेवा घेवपाक शकता. जाणून घेयात त्या देशांची नांवां. तुमी 30 दिसां खातीर विजा बगर सेशेल्साक वचपाक शकता. तेच प्रमाण नेपाळाक, भुतानाक तशेंच हाँगकाँग, मॉन्सेराट, बार्बाडोस, डॉमिनिक, ग्रेनाड, हैती, एल साल्वाडोर, कतार, मॉरिशस, मालदीव्स, स्वालबोर्ड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थायलंड, सेंट लुझिया, न्यू बेटांत आनी सार्बियान ह्या देशांनी भोंवतना खूब जतनाय घेवची पडटा. पयलीं विजा घेवपाची गरज नासली तरी विमानतळार पावतकच विजा घेवचो पडटा. हाचे वांगडाच विजा ऑन अरायव्हल मेळोवपा खातीर तुमकां विजा ऑन अरायव्हल फी भरची पडटा. तुमकां विजा मेळिल्ल्या दिसा प्रमाण तितले दीस तुमकां रावपाक मेळटा. दर एका गरीब मनशाक सरकारी येवजणेचो फायदो मेळोवपाक भारत सरकाराच्या जनधन येवजणेचो खूब म्हत्वाचो वांटो आसा. प्रधानमंत्री जनधन येवजणे खाला उगडपी सुमार 20% बँक खातीं निश्क्रीय आसात. 6 डिसेंबर मेरेन वट्ट 10.34 कोटी निश्क्रीय खात्यांतल्यान 4.93 कोटी खातीं बायलां कडल्यान उक्ती केल्ली, अशी माहिती अर्थ राज्य मंत्री भागवत कराड हाणें राज्यसभेक दिली. देशभरांतल्यान बँका कडल्यान मेळिल्ल्या आंकड्या प्रमाण सुमार 51.11 कोटी प्रधानमंत्री जनधन खात्यांतली सुमार 20% खातीं 6 डिसेंबर मेरेन निश्क्रीय आसात. निश्क्रीय जनधन खात्यांत जमा जाल्ली शिल्लक सुमार 12,779 कोटी रुपया आसा, जी PMJDY खात्यांतल्यान वट्ट जमा निधीच्या सुमार 6.12% आसा. एके सुवातेच्यान दुसरे कडेन वचपा खातीर तुमी गुगल मॅप्स वापरतात जाल्यार ही तुमकां खुश खबर. आतां ह्या एपांत जायते नवे फीचर्स हाडटा, जाका लागून तुमकां नवो अणभव मेळटलो. हाका लागून पयशे आनी वेळूय वाटावतलो. गुगल नव्या वर्सा सावन गुगल मॅप्स एपांत फ्युअल एफिशियंट रुटींग फीचर हाडटा. ह्या फिचराचो फायदो 2 चाकी आनी 4 चाकीन प्रवास करपी लोकांक जातलो. तांचे पयशे आनी वेळ दोनूय वाटावतले. जर तुमी विचार केल्यार प्रत्यक्षान ह्या फिचराचे मजतीन कंपनी तुमकां असो मार्ग सांगतली तातूंत तुमी वचपी थळार ट्रॅफिक आसचें ना आनी तुमच्या वाहनाच्या इंजिना प्रमाण खंयचो मार्ग बरो हें गुगल मॅप तुमकां सांगतलो. AIच्या मजतीन कंपनी तुमकां रस्त्याची उंचाय आनी रहदारी प्रमाण बरो मार्ग सांगतली. गोंयांतल्यान वखदां व्हरपी ट्रकांतल्यान सोऱ्याची तस्करी करपाची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत महाराष्ट्राच्या अबकारी खात्याच्या पंगडान पुणे लागसारच्या खेड शिवपूर टोलनाको वाठारांत गोंयांतल्यान बेकायदेशीर रितीन सोरो व्हरपी ट्रकाक आडोवन ताची तपासणी केली. तेन्ना वखदांच्या बॉक्सांत 82 लाखांच्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो मेळ्ळ्यो. नवे वर्साक येवकार दिवपा खातीर पुण्यांत आयोजीत केल्ल्या पार्ट्यांनी हो सोरो व्हरतालो. ह्या प्रकरणांत विपुल देविलाल नट हाका अटक केल्या. गोंयांत सोरो सवाय आसा. हांगातलो सोरो व्हरोन हेर राज्यांनी विकपाचेर बंदी आसा. तरी लेगीत बेकायदेशीर रितीन सोऱ्याची तस्करी करतात. नवे वर्स बेगीनूच सुरू जावपाचें आसा. स्टॉक एक्सचेंज NSEन 2024 शेअर बाजाराच्या सुटयांची वळेरी प्रसिद्ध केल्या. शेनवार आनी आयतारच्यो सुटयो सोडून विविध परबो आनी वर्धापन दिसा निमतान वर्सभर 14 दीस शेअर बाजार बंद उरतलो. जानेवारीन प्रजासत्ताक दिसा निमतान शेअर बाजार बंद आसतलो. फेब्रुवारीन शेनवार आनी आयतार सोडून हे सगळे दीस शेअर बाजार चालूच आसतलो. शेअर बाजारात मार्चांत 3 दीस, एप्रिलांत 2 दीस, मेंत 1 दीस, जुनांत 1 दीस, जुलयांत 1, ऑगस्टांत 1 दीस, ऑक्टोबरांत 1, नोव्हेंबरांत 2 आनी डिसेंबरांत 1 दीस बंद आसतलो.